म्हज्या भोव प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयच्यान आमी सांत दियोगाच्या परबेची तयारी सुरू करता आनी आमच्या परंपरा प्रमाणे आमी पयलो दीस फाम म्हणटा, म्हणजे माडयेचेर आशिर्वाद घालता. ही माडी जावन आसा एक खुणा, एक उगडास. आमचे फिरगोजेन ह्या दिसांनी ही तयारी भाग्योंत दियोगाच्या परबेची सुरू जाता म्हूण येतो वेतो लोक ही माडयेचेर नदर घालता आनी उगडास कोत्ता. भाग्योन दियोग आमचे पासत विनंती कर, गिरी सांगोलदेच्या फिरगोजेंत रावतल्या सगळ्या भाव मणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जावं जाणटीं, जावं भुरगीं, जावं तरणाटीं आमचे फिरगोजेंत रावतलीं आनी फिरगोजेंतलीं जी परदेसांत आसात, भायर आसात, तांकांय तूं राख आनी सांबाळ. सांत दियोगाच्या विनवणेन हे माडयेचेर आयज आमी आशिर्वाद घालता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, तुझ्या भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुझ्या शेळयांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्योन दियोगाक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आता आमी फिरगोजेन भितर सरुया आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी फामा वो माडयेचेर आशिर्वाद घालून हे दीस पवित्र दीस म्हूण ताची परवडणी करता. आमच्या आस्ताल्याचे परबेक ही पोर्वजांनी आमकां दाखयल्ली 9 दिसांची वतनीक तयारेक आमी सुवात दिता. आमी सगळीं समाजाचे वांगडी. समाज वायट बरो जातलो जाल्यार आमचे जोड एकल्याचेर धरलेलें आसा. हे आमी ह्या दिसांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान नियाळ करया. आमी सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी ह्या दिसांनी इगोजेर येवन ही वतनीक तयारी करूंक आनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमची परब फळादीक जावं ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या भावां भयणीनो, आयच्यान आमी सुरू करता ही तयारी
आमच्या आस्कऱ्या सांत दियोगाच्या पोरबेची, आमची फिरगोस गिरी सांगोलदा ह्या दोनूय वाठारांत रावतल्या लोकांनी आपापल्या घरांत हे संकल्प साधना वरवीं ह्या मिडियमा वरवीं ह्या मिसांनी ह्या दिसांनी ह्या मिसांत वांटो घेवंक हांव खेरीत भाशेन हांव येता. आमच्यांनी इगोर्जें दिवंक जायना खेरीत कारणांक लागून, आनी सगल्यांक खबर आसा हें कारण कितें तें. कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्यांनी इगोर्जें दिवंक जायना, पूण आमकां थोड्यांक तरी परवानगी मेवल्या आनी आमी मिसां सुरू केल्यात. मांडावळ सांबाळुया, गरजेचे प्रयत्न करुया. फावो ते परी आमच्या सॅक्टर लिडरांची कितें सांगतात तें बरे भाशेन आयकून ह्या मिसांत ह्या दिसांनी वांटो घेवंक तयार जावया. भाग्योंत दियोगाचे विणवणेन आमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण ह्या मिसांत आनी ह्या दिसांनी ह्या नोवेनांनी वांटो घेतना खेरीत भाशेन मागुया. आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून कालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन मागताव पास्कुआल ग्रासियाना मेंदेस ओतम्या पासत, जुझे जासिंतो द सोजा ओतम्या पासत, आग्नेल द सोजा ओतम्या पासत, सगल्या पुर्गोतरींतल्या ओतम्या पासत, आना रोजा कार्दोस ओतम्या पासत आनी खेरीत भाशेन क्रिस्टीन द सुजा ह्या फामिली पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओतम्याचो गवळी तुज्या शेडयांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्योन दियोगाक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो बावार सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आमचे मदेकात आपली राजवडकी चलयत आसा सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्योंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, आमी एक समृद्धीची खोरी पोरचां आनी आमी देवाच्या ओतम्या वरवीं ताका बोसतांव. मासा रोगताचेर आमचो विस्वास ना, पूण क्रिस्ता जेजू सवें सगलो आमचो अभिमान. आनी कोणूय मासा रोगताचेर विस्वास ठेवूंक आपणाक कारण आसा म्हूण समजतात जाल्यार म्हाका सोदीक कारण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केली. हांव जल्मान जुदेव, इस्रायेलाचे पोरजेचो, बेंजामिनाच्या कुलाचो, एब्राबावांक जल्मलोलो एब्रेव. सुमूर्ती फुडें हांव फारिजेव. हांव उर्बेवोत देखून हांवें पवित्र सभेक दुबाळो दिलो. सुमूर्ती तान उपजता त्या प्रमाणीकपणा फुडें हांव चुकींक मेळटलो. ह्यो सगल्यो वस्तू आदीं म्हाका फायद्याच्यो दिसताल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत
त्यो दुस्काण दिसता. खरेंच स्वामी जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार येदें व्हडलें बाग की ताचे मुखार हेर सगळें म्हाका नुस्काण म्हूण हांव दवरतां. ताच्या मोगान हेर सगळें वगडावन हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार ताचे भितर रिगूग रावूंक म्हाका फावो केलेलें जाल्यार हेर सगोट मेळ्ळें म्हूण समजता. देवाचें उतरें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. सर्वेस्पराक तुमी गितां गायात. कोण न्हंयेचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांचेर सगळे कडेन किर्ती गायात. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगतात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केलेली ओचोऱ्यां विस्मितांच्यो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्यांचो उगडास दवरात. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. उद्गार. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora. कश्टोतल्यानो तुमी भायर वयतल्यानो तुमी म्हजेशी येयात. सगळीं हांव एकलो सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दोन वसुलदार आनी वायटवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताजेशी येतालीं. आनी फारिझेयो तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटव्याक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता आनी खाता. देखून ताणें अशी एक वपार सांगली. तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं साणत जाल्यार ती 99 रानांत साणून एक साणलां तें मेळसोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत. आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतूच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका पोरमी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या 99 बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता, त्या वोन ओदीक वायट हो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोष भोगतलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वकाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या बाबावडीनो, आयज आमी सुरू करता आमच्या फिरगोजेच्या पात्रोनीची बाग्योन दियोगाची तयारी पोरबेक. वर्सांच्या वर्सा हे तयारींत जायतो लोक फिरगोजेंतलो
इगोर्जेंत येतालो मिसांत वांटो घेवंक नोवेनांनी वांटो घेवंक पूण ह्या वर्सा ही अदृश्ट परिस्थिती येवन आमकां इगोर्जेंत येवंक मेळो ना देखून आमी हे प्रयत्न केल्यात ह्या संकल्प साधना वरवीं ह्या माध्यमा वरवीं तुमच्या घरा लागीं भक्तीपणान भावार्थान आनी देवोत्सवान ह्या मिसांनी ह्या दिसांनी ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमी तर हे प्रदर्शन करता if we are giving this opportunity for you all, it is not for just sitting and watching it, but devoutly taking part in the preparation for a feast of our patron. Devoutly. आनी हे बसत आमी जेन्ना पळयतले आमच्या मोबायलाचेर घोडेक यूट्यूबाचेर येतले आमी प्रयत्न करता कित्याक पयलेच फावट ही परिस्थिती आमचे फिरगोजेन जाल्या आनी आमचे डायसिजन कम्युनिकेशन सेंटरान आमकां आदार दिला आमचेच फिरगोजेंतलो आमचो भाव पॅट्रीक तोय आमकां आदार दिता हे मिसा आमच्या घरा लागीं पावोवंक न्हय सकत पळोवंक पूण भावार्थान भक्तीपणान आनी देवोत्सवांत वांटो घेवंक आयज जेन्ना आमी वाचपान नियाळ करता आमी आयकता बागयोन पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा हांव जुदेव पूण आतां हांव देवाचो आमी देवाची ताका सुनोत केल्ली ही सगळी खबर तोच आपूण गोवायकी दिता आपल्या जिविताची गोवायकी दिता पूण तो म्हणटा कितें हें सगलें म्हाका कांयच न्हय म्हाका फकत गरजेचें म्हणटात तें देव म्हजे सवे आसा जेजू म्हजो तारो ही जावन आसा बागयोन पावलूची खेरीत संदेश आयज आमच्या जिवितांत कितेंय घडो कसली परिस्थितींत आमी आसो कसले अडचणींक आमी सांपडो आमी तो देवा सवे रिगून रावता जेजू सवे आमचो एकवट आसा आमी भियोवचें ना कामचें ना वायट परिस्थिती येतल्योच भिरांत येतलीच पूण आमी कामचें ना वी मायट बेंड बट वील नॉट ब्रेक दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू ह्या समाजांतल्या देगेक उडयलेल्या लोकांक दोन वसूलदारांक वायटो मनशाक जेजू उलयता तें आयकून ताजे शी येतली जेजूशी येतात ताजें उतर आयकूंक कित्याक तांणी अणभवलें जेजू सवे एक विचित्रपण वेगळेपण समथींग डिफरंट जायते फावटी बाबडीनो आमकां दिसता की बरीं मनशां जीं मनशां इगोजेन येतात मागणें करतात नोवेनां करतात देवोत्सव करतात टीव्हीचेर आपले माध्यमाचेर आपली भाशणां घालतात आमकां दिसता ही मनशां देवसपणी मनशां म्हूण आनी दुसरी मनशां कोण कचरो तांकां कांय ना आमी जी कॉयरान आसा वो पॅरीश कावन्सिलान आसा वो कसली सुटी आमचे सवे आसा आमकां जावंक जाय आमी जावंक जाय दुसऱ्यांक गोवाय बरें करूंक दुसऱ्यांक आदार दिवंक न्हय दुसऱ्यांक खाला उडोवंक आनी हे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री दुसऱ्यांक खाला उडयताले तांचें मन तसलेंच म्हाका मेवलें म्हाका तर इगोजेन येवंक मेवलें जाल्यार दुसऱ्याचें आसुनी ती घरा आसा ती कांय करना ती कांय करना अशें न्हय बाबडी आनी त्या बसत जेजू ही वपार घालता काय बरी वपार ही 100 शेळयो आसलेलो मनीस एक धाकटुले मेंढरू शेणटा तेन्ना हो मनीस कितें करता नेवान न्हय मनशांक शेळयांक नेवान न्हय शेळयांक कुशीन दवरता कित्याक ती वेचिनात ती आसातूच पूण जे कोण मेंढरू सांडला ताचे सोदीक वेता अशेंच बाबडीनो आमचो देव आमचे सवय आमी जायते फावटी शेणलेली मेंढरां हें गीत आमी जायते फावटी कोमिन्यान गायता जेजू बऱ्या गवळ्या हें गीत आयज आमकांच उगडास कोत्ता आमी गोडेक जायते फावटी शेणल्या पूण आमकां जेजू ओडून हाडटा आनी ह्या दिसांनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी ह्या भक्तिवंत दिसांनी जेन्ना आमी बागयोन देवाच्या परबेक
तयार करता हो जर आसा बऱ्यांतलो बरो सोयेग आमकां आमच्या सगळ्या फिरगोसकारांक गिरी आनी सांगोलदा आमच्या फिरगोसकारांक एक सोयेग बऱ्यांतलो बरो सोयेग घरा लागीं आसूं ही मध्यमा प्रमाणे ह्या व्हिडिओ प्रमाणे मिसांत वांटो घेवंक आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमचें जिवीत अदीक बरें जावं जेजू गोवाय दितलें जिवीत जावं शेणलेली शेळी गोडेक हांव जायत आमी जायत पूण देव आमकां पोरो घालिना देव आमकां पयस घालिना देव आमकां पत्तून हाडटा आनी कितें कोत्ता कांय बरी ओपारीन ही उतरां आमकां मेळटा हो मनीस ह्या शेणलेले मेंढरूंक आपल्या खांदार मारता बुजांनी दत्ता आनी सांबाळटा आमी जावया जेजूचे नीज गोवाय दुसऱ्यांक बरी करतली मनशां आमची मागणी आनी गरजो आतां देवा मुखार आमी दवरुया आमचे देशाचे तशें धर्माचे वडिलांनी दर एका नागरिकाचे हक सांबाळूंक आनी ह्या समाजान जियेतल्या वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांक तांचो धर्म जिवंक सगळीं सोंपेपणां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमच्या याज्ञीक भावां वरवीं देवाची उतराची परगटणी जावन सगळ्या जोम्यांनी आनी फिरगोस संस्थांनी बरी मांडावळ सांबाळूंक आनी क्रिस्ती बावडत्याचें जिवीत फोलवंत जावंक देवा लागीं मागुया हे पोरबे वरवीं आमच्या फिरगोजेंत मोग एकवट भावपण वाडोवन आनी आमचे जिवाळ जावंक आनी मेल्यांत त्या आमच्या फिरगोसकारांक सासणाचें सूख मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया सर्गीच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात ह्या दिसांनी आमचे फिरगोजेन गिरी सांगोळडेचे फिरगोजेन सांत योगाच्या परबेक आमी तयार जातना आमचेर आनी सगल्या आमच्या फिरगोसकारांचेर आनी आमच्या आख्या भारतांत रावतल्या भाव भणीचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल ह्या मागणे कोत्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Bejoytahi amchi dana, desborokur amchi jitna, maka tosli korvatana, odol somya amchi mona, tita duka fula fora, odol amchi sheta mona. Utkorkocha kodik fora, magtawami tuji bala, pita duka fula fora, odolam chisheta mola. Utkorkocha kodik fora, magtawami tuji bala. मोशा बाबांबडिनो आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता दुसले जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सरपदवेदारा आनी भोव वर्जा देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उजवाडा उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पटून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगान जियोवन सासताची सरवण जोडोवंक आमकां फावो कर
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्विदरा सासनाच्या देवा सर्व कळे आणि सर्व टायम तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटाव. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमे बोंदेण्यांक कोंतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povik, 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 darbaraca सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्याच वैभवान स्वर्गी तुकाचो सर्वेस्पराची नामी येतात आकाशून स्वर्गी तुकाचो बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कोराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोपतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. Jezu melo, Jezu जीवन जाला, Jezu नव्याने तोलो. Jezu melo, Jezu जीवन जाला, Jezu नव्याने तोलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव. वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुका समर्पिताव. तुजे मुखार योग आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावामणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माई सागाती तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदताक, बागयोन दियोग, आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुसेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर हांसर काळीन तुका मानवल्यान ते सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाडली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व दोन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासनांक आमेन. सांडलोली शेळी सोदूंक दोनी वेता. आमी जायते फावटी सांडलेली शेळी आमचें जिवीत देव सोदून काडटा आनी बऱ्याक वापुट्टा. बरें करूंक आनी ह्या जिवितान जेजूक गोवायकी दिवंक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमकां सगल्यांक आदार आनी कृपा दिवून हात जोडून जेजून शिकयलेले मागणे आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाकरे आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बरवा शरण रेखतांव. तर आमकां जुदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय, सर वाखंदांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सचनाच्या सचना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काक आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिके कोटान मोगान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळेच्या जेवणाक आपयलेली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळो. ह्या वेळार ओत्मीक तोरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया. ओत्मीक कुमयाव. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्योन दियोगान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Volta San Dios patronaccia, amaguri pace ascaia, sorcatan pace am caduso adar,
आणि तुझी बोचे विसरू नका बाकी कोणता संयोग पत्रोन आमच्या आमागोरी बाच्या आस्कार्या सरकतान पाचोय आमकां तुजो आदार आणि तुझे बोचे विसरू नका सांदियोग बघता पात्रोन आमच्या तुझी भुरगीं एकठांय जावन उलो माता आमचे गोटेल बी घालूंक विसरू नाका आमी तुझी दोयीन पात घेवन रावता सांदियोग बघता पात्रोन आमच्या तुझी भुरगीं एकठांय जावन उलो माता आमचे कोटेक बी घालूंक विसरू नाका आमी तुझी दोयीन पात घेवन रावता